नमस्कार, पळोवया प्रुडंट खबरो। पणजे पुलीस हेडक्वार्टर लागचे महाराष्ट्र बँकेचो एटीएम फोडपाचो यत्न सेक्युरिटी गार्डांक लागून फसलो। आंगार काटो हाडपी व्हिडिओ, सेक्युरिटी गार्ड जखमी। डिसेंबरा सावन 5,500 सरकारी नोकऱ्यांच्यो येतल्यो जायराती। जानेवारीच्यान नोकर भरती बंद वेल्यान बोवाळ जातकच सारवासारव। गोंयकारांक नुस्तें विकून उरिल्लें एक्सपोर्ट करतात ट्रॉलरवाल्यांचो दावो। एक्सपोर्ट बंद केल्यार धंदोय पडटलो बंद। पालयेकाराच्या शिनालाचेर ट्रॉलरवाल्यांची प्रतिक्रिया। पणजे जाली LGBT कम्युनिटीची जागृताय रॅली। समाजामध्ये समान वागणूक मेळपाक जाय, लोकांचो बरो रिस्पॉन्स जाय म्हूण मागणी। पयलेच रॅलीक बरो प्रतिसाद। गोवा युनिव्हर्सिटीचो वायस चान्सलर सरकाराचो प्रवक्तो कसो उलयलो म्हूण विद्यार्थी संघटनांचो तोमणो। नेम बदलपाचो अधिकार स्टुडंट कावन्सिलाक आसा, विद्यार्थ्यांचो प्रस्न। आनी अंडर 17 वर्ल्ड कपाची फायनल सुरू। वर्ल्ड कप स्पेन काय इंग्लंड उखलतले ताचेर सगळ्यांची नदर। ब्राझीलान मालीक मारून मेळयली तिसरी सुवात। पुलीस हेडक्वार्टराच्या लागीं एटीएमात चोरयेचो यत्न जाल्ल्यान बरेच प्रस्न उप्रासल्यात। महाराष्ट्र बँकेच्या एटीएम फोडपाचो यत्न करपी चोराचो प्लान थंयच्या सेक्युरिटीन फेल केलो। चोराकडे झटापट करतना सेक्युरिटीन ताच्या तोंडावेले मास्क काडले। चोरान हातोडेन सेक्युरिटीची तकली फोडली, मात सेक्युरिटीन नेट सोडलो ना। निमणे चोर पळो। हे घडणुकेचो व्हिडिओ व्हायरल जाला। आंगार काटो हाडपी हो व्हिडिओ। गोयची राजधानी पणजे शहरातले हे महाराष्ट्र बँकेचे एटीएम। 26 तारखेर मध्यान राती उपरांत एटीएमात एक चोर तोंडाक मास्क घालून भितर सरलो आणि एटीएम फोडपाचो यत्न केलो, मात थंय आशिल्लो राणू सिंग सेक्युरिटी ताणें चोरा कडेन फायट मारली। चोरान हातोडेन सेक्युरिटीची तकली फोडली, मात सेक्युरिटी फाटी सरलो ना। जिवाची पर्वा करनासतना ताणें ड्युटी केली। चोराच्या तोंडावेले मास्क काडले। हो चोर सीसीटीव्ही फुटेजीन एक्सपोज जालो। एक चोर आया अंदर उधर एटीएम में, तो उससे मैंने कस्टमर समझ के मैं बाहर रेस्ट में, तबीयत थोड़ा डाउन था, मैं अंदर थोड़ा रेस्ट ले रहा था। मैं बाहर निकला ना तो मैंने उसको पकड़ा, बाकी वो माउस पहना था तो झगड़ा करने लगा। उसने बाद में हथौड़ी उसके हाथ में था तो उसने हथौड़ी मारने लगा। उसको पकड़ा लेकिन वो भाग गया। कुछ चोरी किया? नहीं, वो एटीएम का वो तोड़ दिया था शटर उसने। अकेला ही था? नहीं, 2 बंदे, एक बाहर खड़ा था एक अंदर था। कुछ गाड़ी था? गाड़ी बाइक से था, लेकिन बाइक सर दूर था उसका। बाइक का नंबर वगैरह? नहीं सर, बाइक का नंबर तो नहीं। और कितने बजे टाइम के साथ? सर 1:07 के टाइम। तो आपको क्या था उसके हाथ में? सर हथौड़ी था उसका। बैग लेके आया था, हाथ में हथौड़ी था, हथौड़ी से मारा उसने। राणू सिंग सेक्युरिटीच्या नेटाफुडेन कांय चलनाशें पळोवन चोरान थंयच्यान पळ काडलो। घडणुके उपरांत सेक्युरिटीन पणजे पुलिशेंत कागाळ केली। पणजे पुलिसांनी कागाळ नोंद करून 2 अनवळखी मनशां आड चोरयेचो आनी खुनाचो यत्न केल्ल्याची कागाळ नोंद केल्या। पुलिसांक कागाळ बरोवप सोडून ठोस कांयच करपाक अजून तरी जमिल्लें ना। पणजे शारात चोर बिंदास वावुरतात। पुलीस हेडक्वार्टराच्या कांय मिटरा भितर ही घडणूक घडिल्ल्यान चोरांक भयूच ना कशें दिसता। शारात पुलीस हेडक्वार्टराच्या लागीं चोरयेचो यत्न जाल्ल्यान कायदो सुवेवस्थेचेर बरेच प्रश्न उप्रासल्यात। स्टुडंटा खातीर व्हिडिओ जर्नलिस्ट सुभाष खुटवळकर आणि ओमकार फळारी।
डिसेंबरा सावन 5,500 सरकारी नोकऱ्यांच्यो जाहिराती येवपाक लागतल्यो. जानेवारीच्यान नोकर भरती सुरू. भाजपा विधिमंडळ बसकेत काय तेंप नोकर भरती आसची ना म्हूण घेतिल्ली भूमिका सरकाराक कोत्र गेल्या. खात्यांचे विश्लेषण चालू आसा आनी डिसेंबरा सावन नोकऱ्यांच्यो जाहिराती येतल्यो म्हूण मुख्यमंत्र्यान मंत्र्यांक सांगलां. शुक्रारच्या बसके उपरांत बोवाळ जातकच सरकारान शेनवारा सारवासारव करपाचो यत्न केलो. सध्या कांय तेंप सरकारी नोकर भरती आसची ना म्हूण घेतिल्ली भूमिका सरकाराक दुसरेच दिसा बदलची पडली. डिसेंबर सावन जायराती आनी जानेवारी सावन नोकर भरती सुरू जातली म्हूण मुख्यमंत्र्यान माहिती दिल्या. 5,500 सरकारी रेग्युलर जॉब पायपलायनीत. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकरान दिली मंत्र्यांक माहिती. डिसेंबरा सावन नोकऱ्यांच्यो जाहिराती येतल्यो. सगळ्या खात्यांचे विश्लेषण चालू आसा. जानेवारी सावन रिक्रुटमेंट सुरू जातली. भलायकी खात्यांत आसतल्यो 1,500 नोकऱ्यो. भलायकी खात्यांत हेर सुदारणा जातल्यो. वेंचणुकेचे आचारसंहितेक लागून मोटरसायकल अँब्युलन्साक वगत जालो. 8 नव्यो अँब्युलन्सी घेतल्या. इक्विपमेंट घेवप चालू आसा. 55 दोतोरां कडेन बॉन्ड सायन करून 3 मुखेल हॉस्पिटलांनी डिप्लॉय करतले. हाऊस किपिंगा सारकेल्ले नवे कॉन्ट्रात करतले. कोट्यांनी रुपया मोडून हॉस्पिटलांतल्या किचनांनी हायजेनीक क्वॉलिटी जेवण मेळना. सरकारी हॉस्पिटलांतली किचनां आउटसोर्स करपाचो निर्णय सरकारान घेतला. 24 वरां चलपी फार्मासी आसतल्यो. DDSSY कार्ड फार्मासीत चलतले. सुपर स्पेशालिटी ब्लॉका खातीर ऑक्टोबरांत टेंडर काडलां. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोंयकारांक बरें आनी सवाय नुस्तें मेळपा खातीर गोंयच्यान नुस्तें एक्सपोर्ट करपाचेर बंदी घालपाचो विचार आसा म्हूण नुस्तेंमारी मंत्री विनोद पालयेकार उलयलो. हाचेर कुडबंद बोट ओनर असोसिएशन आनी मांडवी फिशरमॅन सोसायटी म्हणटा एक्सपोर्टाचेर बंदी घालीत जाल्यार नुस्तेकारांचेर धंदो बंद करपाची पाळी येतली अशें स्पश्टपणान तांचें म्हणणें. तांच्या म्हणण्या प्रमाण गोंयकारांक जाय तितलें नुस्तें विकतात आनी उरिल्लें एक्सपोर्ट करतात. नुस्तेकारांक सबसिडी मेळटा पूण लोकांक बरें आनी सवाय नुस्तें मेळना. सवाय नुस्तें मेळपा खातीर नुस्तें एक्सपोर्ट करपाचेरूच बंदी घालपाचो विचार आसा म्हूण नुस्तेंमारी मंत्री उलयलो. चड करून आमी ते एक्सपोर्ट बॅन करूंक सोदता. हय, कित्याक आमच्या गोंयकारांक नुस्तें मेळना न्हू बरे तरेन. म्हणून ते आयज बंद करपाची म्हाजी पर्सनल ओपिनियन आहा की ते बंद जावपाची गरज आहा. जे एक्सपोर्ट जाता ती आनी आमच्या गोंयकारांक ते मेळपा जाय आनी ते दृश्टीन आमी प्रयत्न करतले की गोंयकारांक बरें नुस्तें कशें मेळटलें पळय. एक्सपोर्टाचेर बंदी घालीत जाल्यार धंदोच बंद करचो पडटलो. जितलें नुस्तें हांगासर मेळटा तितले गोंयकार खायनात. उरिल्ल्या नुस्त्यांचें कितें काय म्हूण कुटबंद बोट ओनर असोसिएशनाचो अध्यक्ष उलयलो. गोंयकारांक सबसिडीचे मेळना, सवाय मेळना म्हणटा. आय डोंट थिंक इज प्रुवींग हिमसेल्फ रॉंग. आमकां दिसा आमचें नुस्तें वयता कितलें वयता. जे आतां तो बंद करता, एक्सपोर्ट बंद केलो जाल्यार हेज ही गॉट अ कॅपेसिटी टू गीव फॉर द लोकल्स. आमी कन्जम्पशन तितलें आहा. कन्जम्पशन इज व्हेरी लेस. आमचे जे मार्केटान जे कन्जम्पशन व्हेरी लेस. आमचे आज 40-50 टन्स बांगडे येयले जाल्यार जे मडगांव वास्कोईसान येता मडगांव मार्केट आमची कॅपेसिटी आहा तितली घेवपाक ना न्हू. तर आमी एक्सपोर्टा वयता. फाल्यां एक्सपोर्ट बंद जालो जाल्यार आमी बोट बंद करूंक पडल्यो. आमकां कसलो फायदो आहा. जे आमचे जे बांगडे येता बांगडो एक मेंगलोर मार्केटा वयतलो एक गोंय ओपता आनी खंयच्या गांवां ओपना तो. फॉर 2 प्लेसीस कन्जम्पशन. जे आतां जे एक्सपोर्टा वयता आमचे आतां मार्केट बंद केलें जाल्यार मार्केट जाल्यार एक्सपोर्ट केलें जाल्यार सगळ्यान बोटकारान धंदो बंद करूंक पडलो. सरकारान नुस्तेकारांक फ्रिजर प्लांटूय दिवंक ना खंय. तो म्हणटा एक्सपोर्ट बंद. आमकां आमचे कडेन फ्रिजर प्लांट आहा ना न्हू. गव्हर्मेंटान आमी एक फ्रिजर प्लांट दिवचो. जे नुस्तें चड जालें जाल्यार फ्रिजर प्लांट आमकां एक फेसिलिटी तरी ती ना फेसिलिटी. सबसिडी बंद करतलो म्हणटास हे एक्सपोर्ट बंद. फाल्यां आमचे धंदो बंद करपाचो. फाल्यां धंदो बंद करपाचें आनी वचपाचें. मांडवी फिशरमॅन सोसायटीचो वायस चेअरमॅन म्हणटा गोंयकार खायनात तेच नुस्तें एक्सपोर्ट करता. आमी पळय फीश एक्सपोर्ट कोत्ताय न्हू ते हिंगा कितें पळय दिवचे पडटा 10 रुपयान किलो. ओके. ते हिंगा आमचो गोंयचो लोक ते फीश खायना. ओके. टुना हापी आमचे बाये ते एक्सपोर्ट जाता. नुस्तें एक्सपोर्ट जावपाचें. पालेकार उलयता की नुस्तें एक्सपोर्ट कोत्ता. हे नुस्तें आमी गोंया सान नुस्तें हाडनाय. आमी बॉम्बे सान गुजरात सान
आमचे व्हरत पळोवंक गेल्यार आमचे डिझलूय आमचे हे जायना फकत ते आमी सबसिडीचे आशेन ते बोटी चलयता पूण तोय तशें उलोवत न्हू जाल्यार आमी गोंयांत हे करचें पडलें जाल्यार आमकां बोटी चलोवपाची आमकां आनी शक्यताय ना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊ एक ब्रेक.